हनुमंताल वैरी आयचे डिस्कशन आसतात. सो नेक्स्ट 40-45 मिनिट्स खातीर आमी हे दिव्य जेवण आशिल्लें रामायणाचे कथा पळोवया. पुरा जेन्ना तुमी कोण हें सेशन अटेंड करता आसता ती तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशनांत मुखार सरता. रामायणाचे आमी सांगल्या म्हणजे कितले जनरेशन्स जोपून हे आसा, खंयचे भाशा ना, खंयचे अनुवाद जायनी, खंयचे देश ना खंय हाचे विशीं उलयनी, खंयचे संस्कृती ना, खंयचे रामायणाचे प्रभाव पडनी. आमगेले तूं पळयल्यार कितले सकट विशय आमचे जीएसपी समाजांतूच रामायणा संबंधित आसा. आनी तूं सांगच्या की कांय चूक जायच ना की रामायणाचे ते काव्य आसा ताचे प्रभाव कितले विश्वा वयर आसा ते तेंचे हाचे आसना म्हूण तातूंत सांगचे कांय ना. सो एक प्रार्थना करून हे सेशनांत तूं मुखार सरता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हनुमंता सेशन आसा. सो हनुमंताले का प्रार्थना करून मुखेल मुखार सोडया. रामायणा सांगल्या म्हणकेची श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपत्ते. रामायण काव्यान पळयता की पक्षी प्राणी मनुष्य राक्षस अशी कोणी ना ती कोण देवाला शरण येनी ती देवान स्वीकार कर. आणि हे शरणागतीचे आणि भक्तीचे आदर्श जावन आशिल्ले भक्त हनुमंतूची आणि तू काही ना. सो हे रामायणाचे हे कथा ऐकून आमगेले आत्मोद्धार आणि आत्माचे पोषण जावंच तसले हो विषय त्यावेळेला प्रार्थना करून मुखार. हनुमंत म्हळ्यार शिवालय अवतारू अंश आणि वायूल अवतार मुख्य प्राण म्हणजे ताका अशी मध्वाचार्य सुमध्व विजय तू ते सांगिल्लें आसा. प्रथमो हनुमन नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य सिद्धये. भगवत कार्य साधक म्हळ्यार हे मुख्य प्राण वायून हे सुरे हनुमंताले अवतारू मागीर दोनीचे भीम आले आणि तिनीचे मध्वाचार्य जावन तांणी ते मुख्य प्राणाला अवतार जाल्लो आसा. ताकाच ते गुरु तत्व माध्वांतू ते मुख्य प्राणू म्हणून खंयच्या स्वाम्याले समाधी असताना त्या वृंदावन आमी पळयत की हनुमंताले विग्रह स्थापन करता आसत. आता आमगे सुदीन तीत स्वाम्याले शतमान उत्सव चलता आसत थंय हरिद्वारांतू कितलीं जन थंय वचून पाविल्लीं आसा. थंय त्या मुख्य प्राणाला वंदन करून सेशन मुखार सोडून. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की हनुमंतान मुख्य प्राणान हनुमंत जावन रामायणा सेव केली, भीम जावन कृष्णाला सेव केली आणि मध्वाचार्य जावन वेदव्यासाला सेव केली. आणि त्या देवाले म्हळ्यार अशें आसा की तो हनुमंतू मनाची म्हणटात स्पिडाकिना फास्ट वता म्हणून आणि वायू वेगाकिना वेगीत वचत ताणें ताकाची मनोजवम मारुत तुल्य वेगम. आणि कोणाले तांगेले इंद्रिया वयरी पूर्ण रूपार निरीक्षण आसा आणि तागेल्या म्हणके बुद्धी कोणी दाखयनी जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ. आणि कोण वायूल पुत्र जावन आसा आणि वानर जनांक तूं लिडर जावन आसा म्हणून तागेले डायरेक्शन अंडर तांणी पुरो एडवायस घेवन मुखार वता आशिल्लें.
वातात्मजम वानरूथ मुख्यम. आणि तो देवालो श्रीरामाक दूत तो तसल ते हनुमंताला मी शरण येवया. श्रीरामदूतम शरणं प्रपत्ति. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. तो अंजनील पुत्र जावन आशिल्लो अंजनानंदनम. आणि भारी वीर म्हणजे ताणें तागेले पराक्रम दाखयलें असो वीरम. आणि सीता देवीले पुरा शोक हरण करून ताणें ताका तिका तिका खुशी जावंक तशी केलें जानकी शोक नाशनम. आणि पुरा त्या वानरांचो लीडर कपीशम. पूरा एक प्रकार अपास्त है निरीक्षण तगेलें पूरा इंद्रिया वयरी म्हणून अक्षम अक्षम तारम वंदे. आणि लंक पुरा जना म्हणटात पळय लंका ताकेले भिवून सोडलें ताणें लंका जोडून. सो अंजनी अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कभीक्षम अक्षम तारम वंदे लंका भयंकर. सो ते हनुमंताले तांणी पळयल्यार देव हनुमंत केन्नाय ते रामाल पांय पंदात तूं बैसून आसता आनी तागेले ती भक्ती दाखयता. मात तो गधा घेवन बसता ताचेन तो तागेली शक्ती दाखयता. सो हनुमंत एक प्रकार पळयल्यार एकदम नम्र स्वभाव म्हणून दाखयलेलो आसा. जाल्यार कार्य करचें ताणें हळूहळ ताका एम्बिशन तागेलें ह्युमिलिटी मात न्हय एम्बिशन आसा. पुरा तागेले कार्या खातीर देवाल दये वयरी निर्भर जावन आसतो. जलेरीची डिपेंडन्स आसता गेले जलेरीची ताण कसं करचें आनी तूं तो म्हापशेना तागेले फुल एफर्ट घालता. पुरा बुद्धी तागेली यूज करून कशें तांतूं मुखार सून वच देवाल सेवेन तूं ते डिलिजन्स आसा. सो तसले ते हनुमंताले प्रार्थना करून आमी हे सेशनान मुखार सुया. आमी आमी ह्या टायमार आतां वचया की राम राम आतां सीता अपहरण जावन जाल्लें आसा. आणि कशी आता राम लंका वचत असेल ते एक मुखार आसा. आमी पळयल्यार बालकांड आणि अयोध्या कांडांतू आमी पळयल्यार पुरा देवाल आणि ते मनुष्य समाजांतूच तशी पुरा ते देवाल लील असे दवरता. ते राक्षस मारच्यांनी ते थोडे अरण्य कांड सूर जाताना थोडे येवचे. मात राम पळयता की ते वनांत आनी पुरा साधू सज्जन कोण तांणी यज्ञ करता ती त्या पुरा ज्ञाना बसता ती देवाल सेवा करता ती तांके राक्षस येवन बाद दिता आशिल्ली. ताका देवा दिसता की हांव त्या वनांत तागेली उपस्थिती आसतना असल ते कोण ते बाद दितले दुष्ट जावन राक्षस आसत तांगेल पुरा तांगेल पुरा जनाक मारका म्हणून ते देव तशे एक प्रकार संकल्प करता. राम आतां राज रायल पोझिशनान नात ते निजन वनांत आसतना जाल्यार तागेली ती एक क्षत्रिय भावना आसता देवाली की हांव रक्षण करचें म्हगेली एक ड्युटी आसा क्षत्रिय कुल आयिल्ले तेन्ना म्हणून. ताका अयोध्या न्हय मात अयोध्याचे सिटिझन्स मात अयोध्यावासी मात न्हय खंय गेल्यारीची खंय कोणाक बाद दितात जन असल्यार दुष्ट जन असल्यार तांगेले संहार करचें ते कर्तव्य म्हगेलें. आणि कोण ते देवाल उपासन करता ती चांग जन आसा ती तांगेले रक्षण करचें कर्तव्य म्हगेल्यांची. सो हनुमंत देव मुखार मुखार वता वता रामटेक मागीर थंय नासिकांत आमकां तसो सीताल अपहरण जाता. मागीर थंय मुखार मुखार वताना ते कदंब म्हणून एक राक्षस आसता कबंद कबंद ते कबंद राक्षसा मारले सीता तातूंत तो गंधर्व येता विश्ववसू. आणि तो विश्ववसू सांगता की तुका सीता सोदूच्या हाका वताना तुका सोदूच्या खातीर तुका सहाय जावपा पडटलें. आणि एक वानर आसा सुग्रीव म्हणून तो ऋष्यमुख पर्वता वयर रावता. थंय वचा तुमी सुग्रीवा सोदुया ती आणि ताकेल सहायता घेया ती म्हणून तो गंधर्व विश्ववसू सांगता देवाक. मागीर राम आणि लक्ष्मण ते भारी ते एक सुंदर स्थळ असते पंपा सरोवर ऋष्यमुख ते परिसर ते भारी चंद आसा. आणि थंय वचून रामाक आणि लक्ष्मणाक तांगेले ते एक प्रकार तांकां थंय वतर पावतरी कुठले खंय सुग्रीवा सोदुया म्हणून. मात थंय पळयल्यार ते वातावरण एकदम शांत आशिल्लें कोणीय दिसना तशें थंय. सो थोडे वेळ सोदिता ती सुग्रीव खंय मेळना तांकां रामाक. मागीर रामाक म्हणटात पळय एक अवस्था जाता की आश सोडचे तशें जाता खंय मेळना म्हणून. आणि बडबडी रोल उसर्त करता काय राम.
आनी एचवत के उडगास काडत के कसन हवा मेगेल सीत खई असकी कसन अवस्थस की तेगेल पाप नी लक्ष्मणाक आलिंगन कोण रडत राम हे सौमित्री म्हण सुमत थंय कसन करचे रे ऋष्यमुख पर्वत ताणे गंधर्वान सांगल्या म्हण की आमी येवन पावली इंत बाई जाल्यार खंय असो सुग्रीव दिसना मू हांव कसन केल्यार तांतू म्हाका मुखार सुचे जायना मू कसने मेगे प्लॅन चलना मू देव सांगतास निजावन आमगेल जीवनान तशी सांगतात न्हू की कसने प्लॅन केल्यार जायना मू कसन केक जाता मू हांगा देव सांगता आसता गे लिहिलें तू हांव कसने केल्यार मेगेल प्लॅन जायना मू दशरथ दशरथ राय मेगेल बापूस गेल्लो हांव ना आशिल्लो तशें देव रडता रडता सांगता आसके मेगेल प्रितीची सीताक एक राक्षसान अपहरण केलें जटायू मेगेल मुखारीची ताणे ताण जीव सोडलो आता शबरी का तांणी पंपा सरोवरांत तू शबरी मेळ ना आयली मात आतां शबरी वेक मोक्ष घेतलें आनी आतां हांगेर तरी आमी लेखिल्लें की सुग्रीव मेळटलो म्हूण इतलो वेळ देखून आमी सोदिता आसता ती सुग्रीव खंय दिसना म्हूण कोण म्हाका आतां सहाय करतले मेगेल सीता सोदूचेक ते आतां आमकां सदैव जावन आमकां सीता म्हाका मेळच ना हांवें अशी म्हूण राम रडता आसता हे लक्ष्मणा आतां कसन करचें मेगेल कांय आश वर नी मुरात तू अयोध्या वचत अपास आनी भरत हांव तूं राज्य करी तूं मेगेल ओट आनी राबू नाका इतले काळ ते तूं मेगेल ओट तशिलें तुगेलें तुगेल तें भारी तूं कर्तव्य रुपारी तुगेल मालगड भाव ओट्टो सुका म्हूण केलेलें आसा जाल्यार तुका गोत आसा हांव वचन दिलेलें आसा हांव अयोध्या येना आनी आनी खंडीत सीता घेवन आयले शिवाय हांव अयोध्या येना ताकाची हांव आंगार राखता मेगेलें भरले जीवना खातीर आंगार राखता सीतान स्मरण कर न्हू तूं तुगेलें आयुश्य मेगेल ओट राबू न्हू म्हणटात पळय वेस्ट कोर नाका म्हळ्यार तुगेलें आयुश्य मेगेल ओट राबून कसने ना मू आतां वनांत वस मू सोण वस म्हाका मेगेल ओट राबू का म्हूण ना हांव तुका सांगता की आतां तूं अयोध्या वचूं का आनी म्हाका सोडून वचूं का म्हूण सो तशी एक पंथा राम फार एक रोण सीते सीते म्हूण रोण लक्ष्मणाक म्हणटात पळय हट्टी फोटोवन तो रडता आसता तर तसली ती अवस्था रामचंद्राल ते लिहिलेन तू ते दाखयलेलें आसा मागीर ह्या टायमार ऋषिमुख पर्वताचे टॉपार निजान सुग्रीव आशिल्लो वय थंय तो निपोवन बसता आशिल्लो एकदम अलर्ट आशिल्लो सुग्रीव अलर्ट म्हळ्यार कसं जालें की तो वाली देखून निप्पोन बसचे आशिल्ले खंय ताका वालीन सोदिल्ले वाली ताका मारून घालता आशिल्लो ताका तो निप्पोवन बसचे आशिल्लो ताणें आनी तो थंय पर्वता वयल्यान पळयता हे कोण बा दोन हे युवराज कोण न्ही भारी चंद दिसतात न्हू आतां पळयल्यार हांव आशिल्ल्या डायरेक्शनांतू चमकून येता आसत न्ही सुग्रीव कुर्ले तागेलो ओट्टो आशिल्ली खंय थंय म्हळ्यार थंयची स्थळार ते पर्वता वयरी जांबवनु हनुमंतू अंगदू आनी विंगड वानर ಸ್ವಲ್ಪ तागेले कोण शुभचिंतक आशिल्लीं तांणी पुरा तागेलो ओट्ट आशिल्लीं थंय आनी तो पुराय जेन्ना पॉयंट आवट करून सांगता ते पळयात कोणके येता आसत ती दोन युवराज आसत तांणी हरिचंद आसत पळोवचेक जाल्यार ऋष्यमुख पर्वताचे लागीं येता आसत तांणी हेकट तेकट पळयता आसत ती कोण आबा तांणी आनी हांगा कशें लायलीं ते ऋषिमुख पर्वतांतू म्हणून आनी तागेले सुग्रीवाल मनांत येता दिस सुरे म्हणटात पळय एक सुरे मनांत येता वाल इंजाव पेटयला की हांकां म्हाका मारूंक म्हाका आनी मेगेलो ओट्ट आशिल्ल्या पुराय जनांक अशी लेखता आनीक तागेले भंयान तागेले मनांत येता ठाण पेटयनी म्हूण जाल्यार पडलेल्यार आनी भारी बेश्ट दिसता गज युवराज हांगेल ओट्टू हांव मेळ वाली मारयत की वाली जेव्हा मारता हांगेल्या शक्यस की असल पुरा विचार तागेले मनांत येता आसता जाल्यार तो भंय भिवनू आसता आनी हनुमंताक सांगू न्हू हनुमंतूय पळयता हनुमंताक आश्चर्य जाता तांगेले ते म्हणटात पळय वेशभूषा पळोवन जाल्यार की तांणी एक प्रकाराची कोण पुरा सोडलेलें त्या प्रकाराची ते कावी वस्त्र घालून आसत ते आनी जाल्यार हातांत तूं बाण आनी बिल्लू बाण आसत ताकाची हे सुग्रीवाक भारी म्हणटात पळय भंय आसता एक म्हणटात कन्फ्युजनय आसता म्हूण आनी पळयल्यार मुखार मुखार चमकून येता आसत तांणी दूर देखून तांकां दिसता आनी हनुमंत मागीर सुग्रीवान ते भिवची पडोवन
ताका सांगता काय सुग्रीवा भिवू नका. अं, असं म्हूण पळोवया त्या विषय भिवू नका म्हूण म्हणजे तांगेल एकदम कॉन्फिडंट नव्हतो सुग्रीवान. कसं म्हूण पळोवं नका. पुरा विशयार आमी भिवच्या सूर केल्यार आमी आमी जीवन कशें करचें मुखारसून म्हळ्यार त्या वाली त्या तागेले भंय मस्तकाळ दुखून ते चलता आशिल्ले. ताची हनुमंत सांगता पुरा एक एक विशयार पुराचेर भिवू नका, शांत राहा, पळोवयात कशी कोण हँडल करूया हें कसं म्हूण कोण तें म्हूण आनी पळोवया म्हूण सुग्रीव जांबवंतू आणि पुराजन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಸುತ್ತೂರಾಪುर म्हणतात पळय हडल म्हणतात पळय पुराजन ಒಟ್ಟು रापून सांगता ती आनी तांगेल हे तरी डिसिजन फायनल जाता की हनुमंताक पेटोवचें तांगेल्याक आनी हनुमंतू सोदून काडटलो तांगेल कोण तांणी तांगेलो उद्देश कसो न्हय कसले तांणी ऋषिमुख पर्वत आयली ती कसं पुरा त्या विशय ताणें कळोस तशी आमकां जावं ताका तांणी पुराजन हनुमंता नॉमिनेट करतात तूं वचून मुखार वचून डिसायड कोरका. सो हे म्हणटात पळय वाल्मिकी महर्षीन हे रामायणान सुरेपंत हे हनुमंता उल्लेख येवच्यो तागेले म्हणटा पळय तागेले लिलेचे विशय म्हूण आनी भारी अ, अ, छंद कोण हे म्हणटात पळय हनुमंताली एंट्री जाल्या रामायणात हे 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 स्कंदांत आनी अ, आनी म्हणटात पळय राम आनी लक्ष्मण येता आसती आनी सुग्रीवान हनुमंताक ताका म्हणटात पळय एक प्रकार तागेले एक मन आशिल्ले विशय सांगचे ताका एक आज्ञा दिवचे कसले की सुग्रीव राय न्हू हनुमंता खातीर हे हनुमंता तूंची रायट पर्सन म्हणून हे मिशनार वचचे खातीर कसले की आमी जांबुवंतू आमगे पुरा पशी तूंची सक्षम आसा हे मिशना खातीर सो तूं मुखार वच आनी हे डिटेल्स फायंड आउट करी म्हणजे एक व्हड कसं की एक कार्य ते हनुमंता हे रामायणात इंट्रोडक्शन जातानाची ताका दिसता ती म्हूण पळयत. सो आमी आतां पळयत की हांगा दुखून सूर जाल्लें हे रामायण हनुमंताल एंट्री आनी पुरा मुखारसून येवचे पण त्या रामायणांतू हनुमंताले विशय एकदम तांतू पुरान तू हनुमंताल ते एक कॉन्ट्रिब्युशन तागेले ते एक रामाल सेवा ते पुरानी मुखारसून रामायणात हांगा दुखून सूर जाता. हांगा दुखून रामायणाक अशी म्हणटात की हनुमत प्रभावम म्हूण म्हळ्यार आनी रामायणा वयर हनुमंताल प्रभाव असो म्हूण ह्या पॉइंटार दुखून ताका आमी पळयता की आनी एव्हरी इन्स्टन्स ह्या रामायणांतू हनुमंताल ती भक्तीचे प्रदर्शन आमी पदे पदे पळयत हांगा दुखून हनुमंत प्रभावम म्हूण ते एक प्रकार आसा. सो सुग्रीव तो पुराजना ह्या परिस्थितीन तूं भिवन आसतशिलो पुराजना वयर डाऊट करतशिलो आनी आमी एक विशय हातूं एक पळयत एक सिद्धांतीक रुपार पळयल्यार की आमी जगत्यांतू खंयच्याय विशयार आमी जजमेंट घेतना आमी कशी आसा ती आमगेल मन कशें आसा तशी आमकां विंगडजनय दिसता ती कसले की सुग्रीवाक ते प्रभाव कसो नाशिल्ले वालील भंय आशिल्ले ताकाच कोणा पळयल्यार पळय ते एक भंयाचें कारण जाता आशिल्लो म्हूण पळयत म्हळ्यार आमगेल मनांत कसो आसा तेहांचे आमकां दिसता आनी आमगेले कसं एक मनांत एक भंय आसा एक प्रकारारी सबकॉन्शियस लेवलार बिलीफ अस म्हणटात पळय विश्वास त्या लेखारी आमगेले कसं आमगेले मनांतच पळय त्या लेखारी आमकां ते दिसता आनी आमी तशींच एक प्रकारार कार्य करतात कशी ते रान डेजर्टांत आनी गेले दूर ते रिफ्लेक्शनांत आमकां उदक दिसचे पुरो उदक ना थंय जाल्यार त्या वत्ताच प्रभावार आमकां उदक दिसता सकाळचे आमगेले कसं की पळोवची दृश्टिकोन आसा पळय त्या लेखारी आमकां दिसता म्हूण पळयत आनी ते सुग्रीवान ते ऋष्यमुख पर्वतारी हाचे खातीर थंय राबिलो म्हळ्यार बालीन दुंदुबी म्हूण एकल्या मारलेले राक्षसाक तेन्ना ताका मारलेले पेट्टा ते रगत होळून वचून ते मातंग ऋषीले ते मातंग ऋषीन ते कुटीर आशिल्लें थंय ते रगत होळून गेलें कितें आनी ते रगत होळून गेले तरी तेन्ना मातंग ऋषीक कोप आयलो तेन्ना एक यक्षान येवन मातंग ऋषी सांगचे आस खंय हे बालीन दुंदुबी मारलेले ताजे निमित्त ते दुंदुबिले ते रगत होळून ते आंगायला पर्वतार दुखून सो त्या प्रकारारी मातंग ऋषीक कोप येता आनी मातंग ऋषीक बालीक श्राप दिता की ऋष्यमुख पर्वता लागीं ऋष्यमुख पर्वतार आयल्यार तागेले मृत्यू जाता म्हूण सो बाली केन्ना ते ऋषिमुख पर्वतार येना आनी ते सुग्रीवाक गोत्त आशिल्ले ताचे खातीर ताण थंय निपून बसचे आशिल्ले जाल्यार भंय आसता आशिल्ली ताका की वय मातंग ऋषी ते आस वय ते पंपा सरोवर ऋष्यमुख
पर्वतारी जाल्यार ताका भंय आशिल्लें की बाल तो स्वयं जावन येयच ना जाल्यार विंगड कोणाक पेटयले हरी. त्या प्रकार हरी ताका तें एक भंय आशिल्लें. आनी हे दोन ते गट्टीमुट्टी युवराज ताका पळयताना त्या बिल्लू बाण घेवन येताना ताका ते दिसता की खंडीत अशी. सो आमी म्हणटात पळय ते एक जजमेंट पुराय आमगेले एक येता कोणाक पळयल्यार एक अमेरिकन व्यक्ती पळयल्यार आमी आमगेले एक जजमेंट घेवन इंग्लिशान उलोवचें सुरू करतलीं. म्हळ्यार कसं की आमगेले एक मनाचे विशय ते भायर पडता त्या परिस्थितींत तूं म्हण ह्या एक विशय आमी हातूंत पळयत. हनुमंत थंय मुखार वता आनी हे हनुमंतान देवालें सुरयपंत दर्शन घेवचें म्हणून आतां हें एक स्थिती निर्माण जाता. सो तांणी डिसिजन घेतल्या म्हणके त्या पुराजनान हनुमंत मुखारसून येता. हनुमंत सांगता की हनुमंताल तो एक विचार आशिल्लाची की खंडिताची कांय आनी चांगजन हानी म्हूण कांय भिवकात असेल ना म्हूण कसं जाल्यार की तांणी हनुमंताक एकदम सूक्ष्म रुपार न्हू रामान आनी लक्ष्मणान उल्लोच वयता काय आयक पडतशील की दूर दोखून. सो कोणाक म्हणटात पळय कसं तांगेले एक विचार तूं कसं की फटींग तन आसा और कसं की सुग्रीवा मारू येता आसा ती तसल्यार तांणी ओपनली येता आशिल्लें अशी मुखार पुराजना दिसची तशी जावन निपूण निपूण येता आशिल्ली न्हू. कसं प्रहार करची तांगेले मनांत तूं तें एक विचार आशिल्ले जाल्यार निपूण निपूण येता आशिल्लीं तांणी अशी घट्टी घट्टी पुराजना दिसची तशी मुखारसून येता आशिल्ली. सो हनुमंताक खंडीत करता आशिल्लें की हे दोग जन कोण युवराज येता आसता तांगेले कांय एजेंडा ना तांगेले कांय एक मनांत कसले ना कोणाक मारका कोणा वयर द्वेश तशें कसले दिसना म्हूण ते हनुमंताक ऑलरेडी कन्क्लुजन आशिल्लें. जाल्यार ताका तें जांबवन सुग्रीवान हे पुराचनान मेळ्ळें सांगिल्लें न्हू की तूं कसं म्हूण तें फायंड आउट करता म्हूण रिस्क घेवचें ना आमी. सो त्या लेकार हनुमंतान तें टास्का खातीर प्रिपेर कोर न्हू तागेले मनांत आशिल्लें हांव ते कसं नमुने एक माहिती घेव येता पुरा कसं नमुने इन्फॉर्मेशन काड येता निमगून ते हांव निमगून येवन वयर येवन सुग्रीवा सांगता तें ध्येय घेवन तो मुखार सरता. जाल्यार ताका दिसता की हे समयार हांव हांव हनुमंतू म्हूण ताका दिसचें ना वानर म्हूण ताका एक ब्राह्मणाल रूप हारी भिक्षूक ब्राह्मणाल रूप हारी हनुमंत तागेले फॉर्म चेंज करता म्हळ्यार हनुमंत आशिल्ले एक ब्राह्मण सी जाता आनी मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी म्हणटात पळय ताका देवा पळयले सिद्धाक एक म्हणटा तागेले मनांतूची ताका संख्य एक कळमळ सूर जाता म्हूण सांगयत पळय कसं जाल्यार की भगवद्गीतेन देवान सांगचें आसता ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्. कसं एक भावन आसता आमगेली त्या लेकार देव आमकां परस्पर रुपारी आमगेले भावनाक ताका देव ये यथा माम प्रपद्यन्ते देव ताजे रुपारी परस्पर जावन ती भावन प्रिती आमकां परत आमकां दिता म्हूण सांगयत. सुग्रीवाक एक भंय आशिल्लें ताका रामा पळयल्यार भंय उत्पन्न जालें ताका म्हूण जाल्यार हनुमंताक तशें कसं नाशिल्लें ताकाची. आनी त्या हनुमंताल ते विशेष शक्ती आसा आमी पळोवं येता काय की ताणें रूप त्याचे रूपांत तूं विंगड विंगड रुपांत ताणें प्रकट जावयता. रामायणांत तसो व्यक्तित्व मस्त दाखयलेलें आसा कोण तांगेलें रूप बदलसून विंगड रुपार येवं रावणान पळोवं येता आमी की तो तागेल्या कितें शक्ती आशिल्ली सिद्धी आशिल्ली ताणें रूप मुकोवन करता. जाल्यार आमी एक विशय पळोवं येता की तो देव राम तो केन्ना तागेलें रूप चेंज कर खंयचे विशयार पुरापशी विशेष शक्ती देवालीची जाल्यार देव कसं जाल्यार की हे अवतारांत तूं मर्यादा पुरुषोत्तम जावन आसा खंयच्याय रुपार तो ते मनुष्य जावन लिला कोण ते मर्यादा पुरुषोत्तम जावन तो कसले रूप त्यांनी चेंज करना देव ह्या तूं हनुमंतान ब्राह्मणाल रुपार येवन ते चेंज केलें. आनी आमी पळोवं येता हनुमंतू सुग्रीवाले असिस्टंट जावन सी वता आसा आनी रामाल कोण आसा लक्ष्मण आसा तागेले असिस्टंट सी जावन आनी पळोवं येता हनुमंताल कोण राय आसा सुग्रीव तो वय वनांत तो वय तागेलें राज्य सोडून निपूण राज्या भायर आसा. आनी हांगा पळोवं येता लक्ष्मण कोणाल सेवा करता राम तो वय तागेले राज्या भायर आसा म्हळ्यार दोग जनाले कोण राय आसा ती आनी तागेले राज्या देखून भायर आसा ती म्हूण पळयत. सो ब्राह्मण जावन तो देवाल मुखार येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भारी एक म्हणटात पळय चंद रुपारी देवाले उल्लोचे सूर करता हनुमंतू म्हूण तें उल्लेख आसा. आतां आमी खंयचेय आमगेले कोणालें इम्प्रेशन आमी कोणाक पळयता ती
तेन्ना एक 3-4 वस्तून आमगेलें इम्प्रेशन क्रिएट जाता. म्हणजे ते कशी एक प्रकार तांणी ड्रेस घाललेलो आसा ताजेन आमी कसं पूण एक इम्प्रेशन येता. तांणी उलयता कशी उलयता ती ताजेन आमकां कसं एक जजमेंट येता. खंयची विशयार उलयता ती ताजेन आमकां जजमेंट येता. आनी तांकां कळस येता तांणी कसं करता ती म्हळ्यार तांगेलें कार्य कसं न्हय तांगेलें प्रोफेशन कसं ताजेन आमकां एक जजमेंट येता. म्हळ्यार हागेलें नांव अमूक आसा ताणें उलयता हा कशी तागेली भास चंद करून उलयता खंयच्या विशयार उलयता हांव म्हळ्यार मस्त विशय करता असं आनी कसं न्हय हांव डॉक्टर वें तो म्हळ्यार अशी 3-4 वस्तू न्हू आमी खंयचे एक व्यक्तित्वाले पर्सनॅलिटीचे आमी ताचे विशय काण घेता ती म्हूण पळयता. सो हांगा देवालें रामालें एक 2 विशय आसा की देवालें ते ईश्वरत्व म्हणटा ती देव अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक ते म्हणटा पळय देव ते देवूच जाल्यार ह्या लिलेन तूं देव एक मनुष्य रुपार आसा पळयता. सो हनुमंत तो एक ब्राह्मण म्हणून तागेलें सेल्फ इंट्रोडक्शन करता आनी तांकां निमगयता की तुमी कोण म्हणून. हनुमंतान वाल्मिकी रामायणा सांगचे आसा एक 15 मिनीट भर तो उलयता रामाले आनी लक्ष्मणा पळोवन पळोवन म्हळ्यार ताका दोळे रामाले तुका एक दोळे पाट्टी मारना हनुमंतू म्हणटात पळय तशी इतली खुशेर आसा की त्या रामा पळोवन उलयता वत के 15 मिनीट आनी राम भारी पेशंटली आयकता हनुमंतान सांगचे मध्य कसने इंटरप्ट करना हनुमंताक अशी मध्य हांव सांगता तशें कसने ना फुल्ल ते 15 मिनीट कशें की उलयता ना राम पेशंटली हनुमंत आयकता कसं सांगचे आसता गेले विशय सो आम्ही हे पळयत रामायणान तूं रामान ते एक गुण पळयत विंगड कोणी उलयता राम मध्य उलयना म्हूण आमी पळयत कसं एक सांगचे विशय आसा ते आयकत सुरू मदेन सांगन सो एक देवालें हे व्यक्तित्वाचे आमी एक हो विशय पळयता. अनेक विशय म्हळ्यार आतां आमी पळयत की हनुमंताले उलोवचे ते एक तांगेले ते भाशेन ताणें उलयलें कसो तो विशय आसतना भारी रामाक भारी खुशी जाता म्हणटात पण आतां आमी स्वल्प टायम फूड पळयलेलें की राम कितले एंजायटीन आशिल्लो जस्ट आतां आमी एक 10 मिनीट फुडें ताचे उल्लेख केलेलो की राम रडता आशिल्लो सीतेल उडगास काणू कसं करचें सुग्रीव मेळना एक प्रकार एंजायटीन आशिल्लो राम जाल्यार आत्तां पळयत हनुमंताले ते 15 मिनीट उतर आयकल्स येता सुदींग म्हणटात पळय खंय दुख एक बाम लायल्यार सामकें रिलीफ म्हणटात पळय तशी ते हनुमंताल ते एक उतर आशिल्लें की रामाक भार एक म्हणटात पळय खुशी जाता आयकून आनी वाल्मिकी रामायण तूं 500 श्लोक आसा रामाल रिॲक्शन कसं नाशिल्लें म्हणून रामान सांगचे आसले खंडिता हा पुरा वेद गोत आसा आनी भगवद्गीतेन तूं देवान सांगचे आस पळय एक मिनिट शेअर भगवद्गीतेन तूं सांगचे आसा की अशी एक प्रकार म्हणटात पळय की अनुद्वेगकरम म्हळ्यार देवाल ती कशी ते एक चांग भाशेचे लक्षण कसं न्हय म्हणून एक सांगचे आसा प्रेझेंटेशन सो देवान एक सांगचे आसा भगवद्गीतेन तूं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वन वनमयम तप उच्यते म्हणून अनुद्वेगकरम म्हळ्यार कोणाक विचलित जावत असेल आमगेले उतर आसचें म्हणून अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम कदाच चांग रुपारी प्रियम चांग रुपार उलोवका हितम कोणाक चांग जावत अशी उलोवका आनी आनी खंयचे स्वाध्याय अभ्यासनम वाक्मयम आनी तप
म्हणल्यार अनुद्वेगकरम असेल उतर सुका म्हणतोय तो हनुमंतान ते एक ते गुण दाखयल्ले असं अनुद्वेगकरम वाक्य म्हणत. आणि आणि ते इतले तागेले ते एक विषय आशिल्लो की कोण जाल्यार तागेले शुभचिंतक जाता आशिल्ली ती. आणि रामालयांची उत्तर इतली छंद तशी काही वाल्मिकीन तें सांगचे आसा. रामाला एक विवरण करताना वाक्मी श्रीमान म्हणून म्हळ्यार एक्सपर्ट आशिल्लो राम उलोवच्यान चंद्रुपारी. जाल्यार राम म्हाका दिसता की हनुमंत कितले चंद कोन्न उलयता म्हणून. म्हळ्यार आमी अंडरस्टँड करूं येता की रामूची वाक्मी श्रीमान रामाल म्हणके चंद उतर कोणाक उलोवचें येना. जाल्यार राम एप्रिशिएट करता हनुमंताक हे कितले चंद उतरां वागयल्या म्हणून. म्हळ्यार आमी हाचे सिग्निफिकन्स पळयत हनुमंतान तें एक म्हणतात पण तागेले एक गौरव पळयत तूं तागेले व्हडपण की रामाक दिसता की हागेल उतर मेगेल्या किना चंद आसा म्हणून. सो हे वाल्मिकी रामायणाचे पळयत की मस्त ऑकेजन ना की रामान म्हणटात पळय मनस्पूर्वक जावन कोणाक एप्रिशिएट करच पण होगळसूच म्हणटात पळय हे रामायण तसं मस्त उल्लेख येना. हे तांतूल एक उल्लेख आणि ते हनुमंताल खातीर आसता. आणि रामायण हर एक राम प्रेस करता लक्ष्मणाला उलयताना 5 श्लोकांत तूं हाका खंडीत म्हणल्यार हांव ते पुरा सांगना जाल्यार संक्षिप्त रुपार सांग जाल्यार तो सांगता राम या खंडीत ऋग्वेद गोतस सामवेद गोतस यजुर्वेद गोतस न्हय जे अशी उलोवचें येना म्हणून. ते एक नम्रता आसा हे ऋग्वेद ताका वाचून ताका ते विनयम आयला ते यजुर्वेद म्हळ्यार ते वाचून ताका ते एक पुरा एक चांग रुपार उडगास दवरून खंय कसन ते उलोवका ते धारण शक्ती म्हणटा ती त्यांचे एक विशयार कंट्रोल दवरून ते चंद कोन्न उलोवचें हें आसता गेलें मन हा परफेक्ट आसा. आणि यजुर्वेद म्हळ्यार कसले उलोवचें तूं प्रोनाउन्सिएशनान तूं तो उडगास ते शक्ती तागेले आसा म्हणून राम हे पुरा लक्ष्मणा सांगता हनुमंता विशय आयकून. सामवेद आसता खंडित गुतस कसले की ते वैदुष्य बुद्धी म्हणून म्हळ्यार खंयच्या विशयाक कशी चंद कोण श्रूडली ते सांगचे मन दुखयनासी ते सामवेदाच प्रभाव तो त्या आमाक पळोवचें मेळटा म्हणून. तो राम लक्ष्मणा सांगता हो खंडित कोण ब्राह्मण आस पळय हाका पुरा नमुन्याचे वेद पुरा गोतस ताका ताचे खातीर हागेलें ते म्हणटात पळय तागेलें व्यक्तित्वश आसा पळयल्या सांगता म्हणून. आणि म्हाका हांण उलयलेल्या विशयान तूं एक कसं चुकून ते सांगचें ना कशी ताण तागेले ते म्हणटात पळय सेंटेन्सीस फॉर्म केला कसंय चुकनी तो म्हूण. पण आतां आमी नॉर्मली कसं उलयता आनी 4-5 वस्तू चुकता ती जाल्यार राम सांगता आनी इतले 15 मिनीट उलयला म्हण तूं खंय चुकनी हो म्हणून. राम अशी होगळसिता वता म्हणटात पळय व्याकरणम म्हळ्यार तेन्ना तूं तर्कशास्त्र मीमांस या पुराक खंडित गोत आसा म्हूण नवव्याकरण पंडित हो म्हूण. म्हणजे ते संस्कृतान तूं तें कशें शास्त्रा लेखारी आसा आणि ते नव कशें की व्हड लेवल आसा व्याकरणाचे ते एक लेवल शिकच्याकच 12 वर्स काडटात की तशी हे नव व्याकरण पंडित हो म्हणून राम लक्ष्मणा सांगता हनुमंताल खातीर. निजावन हनुमंतान सहान आसतना सुर्या लेखाची 9 दिवस भितर हें पुरो शिकून काडलें की वेद व्याकरण पुरो हें सान दोकून वस. आणि रामान मागीर सांगचें आसा न किंचित अवशब्द वितम म्हणून प्रिसाईज आसा तागेले उलोवच्यान तूं टोनान तूं बॉडी लँग्वेजान तूं कशी तागेलें तें एक्सप्रेशन आसा पुरा लेखार परफेक्ट आसा म्हूण राम लक्ष्मणा सांगता म्हूण. आणि तेन्ना राम लक्ष्मणा सांगता की तूं मुखारसून उलय म्हूण म्हळ्यार म्हालगड्यान उलोवच न्हय न्हू धाकल्यान उलोवप. आणि ते राजधर्मा लेखारीची राम ते चांग रुपार सांगता कसले की एक रायान आनीक रायाला उलोवचें तागेले मिनिस्टरान विंगड मिनिस्टर उलोवचें. आतां सुग्रीव आयले जाल्यार राम उलयत आशिल्लो जाल्यार ते राजधर्मा लेखारी रामा लोटस लक्ष्मणू ताण ह्या हनुमंताले उलोवका मुखारसून म्हणून. सो त्या प्रकारान हनुमंतान इंट्रोड्यूस केलेलें आसा. आणि आतां आमी इंट्रोड्यूस करता तेन्ना लक्ष्मणू रामा इंट्रोड्यूस करता आनी तागेले पुरा विशय सांगता कशें कशें जालेलें रामाल विशय. आणि तो सेल्फ इंट्रोडक्शन वय करता आणि हनुमंताक हें पुरा आयकून इतली खुशी जाता इतलो आनंद जाता तागेलें इतलो आनंद जाता म्हळ्यार ते सांगू जायना म्हणटात पळय कसले की रामाल ती महिमा ऑलरेडी भारतवर्षान गोत आशिल्लें ताणें कशी तें शिवधनुश उखळलेलें कितले सगळे राक्षसां मारलेलें तो विशय पुरा भारतांत गोत आशिल्लें. सो हनुमंताक दिसता की तोच राम कोणाल गाथ हांव इतलो काळ लोकांनी आयकलेलो आसा तोच मागीर मुखार आयला मू तागेलें दर्शन जालें मू म्हणटा पुरा हृदयपूर्वक जावन तागेले भक्तीचे प्रदर्शन करता.
आनी अशे दिसाचे हे एक लास्ट पॉइंट आमी डिस्कस करूया की हनुमंतू तागेले मागीर तागेले आयडेंटिटी रियल आयडेंटिटी दाखयता म्हळ्यार तो ब्राह्मण आशिल्लो हनुमंताक न्हिजावन न्हू एक ब्रह्मदेवान मस्त सकट देवी देवतान ताका आशीर्वाद दिलेलो आसता ब्रह्मदेवान ताका ब्रह्मज्ञानाचे एक आशीर्वाद दिलेलो आसा कसन तो आशीर्वाद म्हळ्यार केन्ना कोण तुगेल मुखार कोण यशी व्यक्ती येतलो कोण म्हणटात पळय परमात्म तो परब्रह्म तो पुराय जनाल तो म्हणटात पळय पूजनीय जावन आशिल्लो तो देव केन्ना तुकार मुखार येतलो पळय तेन्ना तुगेले म्हणटात पळय तुगेले हड्ड करगल्या म्हणजे तुका एक मनांत येतलें आनी तुगेले दोळे देखून प्रितीचे अश्रू येतले आनी तुगेले हृदयान तूं भक्ती फुटून फुटून भायर येतली म्हूण हें ब्रह्माल आशीर्वाद आशिल्लो हनुमंताक आनी ह्या परिस्थितीन तूं ताका ते कळटा की ब्रह्मान आशीर्वादा निमित्त तागेले ते विंगड विंगड तागेले ते भावन पळय ते प्रकट जाता आसत तेन्ना हनुमंताक कळटा ह्यो कोणी न्ही हो म्हगेलो पूजनीय जावन आशिल्लो देव कोणाल हांव सगळें जीवन म्हगेलें शरणागत करून आतां सेव करता सो त्या प्रकारार हनुमंताक तें रामायणांत पळयत रामाल दर्शन घेवन उरले बळबळीर उठचे सूर करता आनी ते ब्रह्मान सांगल्या म्हणके तागेले देह मेल्ट जाल्ल्या म्हणके ताका तें फिलींग येता भक्तीन आनी तागेले ते पुरा हृदय पूर्वक जावन तागेले रामाल चरण कमलारी तागेले ते जीवन दिवस तशें तागेले ती एक भावन येता म्हूण पळयत आनी आमी आनीक एक विशयांत पळयत की हनुमंतान तागेली आयडेंटिटी सांची ना म्हूण लेखील ताणें जाल्यारीची ते 15 मिनीट उलोवप सूर करतानाची हनुमंतू हांव हनुमंतू म्हूण सांगता गे ब्राह्मण नसल्यार आतां आमी लक्षात पुरो की ब्राह्मण वेशांत आयला आनी हनुमंत म्हूण ते कसले सांगले विंगड कसले नांव कसले सांगनी आनी तूं एक विशय सांगिल्लो सर की देवाल मुखारी आनी तूं एक तत्वशी सांगिल्लो सर देवाल मुखार येताना आमगे पुरो आशिल्लो पाप परिहार जाता म्हूण देवाल दर्शन घेताना आनी आमगेले कसले आमगेले म्हणटात पळय पुरा पाप परिहार जावन आमगेले निज जावन आशिल्ले ते स्वरूप पळय मुखारसून येता म्हूण सो त्या प्रकारे हनुमंतान केन्ना देवाक मुख पळोवन देवाल दर्शन घेतलें तेन्ना हनुमंतान म्हण पळय ताका तें कंट्रोल करूं जाय न्ही तागेले रियल आयडेंटिटी ताणें व्यक्त केल्लें म्हूण उतरान म्हूण सांगिल्लें मागीर हनुमंतू देवा सांगता देवा हांव तुका कशी म्हाका तुगेली गुर्त कळ्ळी ताकाची राम सांगता कशी राम खुशेर सांगता काय हनुमंताक की कशी तूं म्हाका तुगेली रियल आयडेंटिटी दाखय न्ही पळय हांव हे तशी तूं हांव राम म्हूण हांव तुका तें मना वच तशी कर न्ही म्हूण सो हांत एक सिद्धांतीक रुपार आमी पळयत की आमगेले जाल्यार ही पुरा जाल्यार आमगेले जिवनांत आमगेले एक्सपिरियन्स आसता की आमगेले मनांत कसं की एक विशय आसता जाल्यार आमी भायल्यान आमी विंगड रुपार आमकां म्हणटात पळय प्रकट करतात आमगेले म्हणटात पळय आतां आमगेल्या ती आमगेले आमकां शक्ती ना की विंगड जनाल मनांत कसो विशय आसा म्हूण कळचे तशी आमगेल्या आतां शक्ती ना आनी त्या देवाल न्हिजोवन व्हड आशिर्वाद की आमकां कळना विंगड जनाल मनांत कसो नस म्हूण कसं जाल्यार की विंगड जनाल मनांत कसो नस म्हूण ते पळोवची शक्ती आमगेले आशिल्ली जाल्यार म्हगेले लेकार खंयचेय रिलेशनशीप वर नाशिल्लें पुरा जनाल म्हणटात पळय लढाई सूर जाता तशी दिसता म्हूण ताकाच देवान आमकां शक्ती वय दिनी विंगड जनाल मनांत कसो नस म्हूण ते लेखचित आसा असो जाल्यार हांतू एक पळयत एक विशय म्हळ्यार आमी भितर वयल्यान आमी कसं की आसच्या पुरो म्हणटात पळय पुरा जनाल भितर एक रुपाची एक थोडे पाखंड सी आसता चिचखंडीत की आमगे मनांत कसं की आसता आनी आमी आमी कशी भायल्यान कशी आमी व्यवहार करता ती त्या पर्सनॅलिटी विंगड आसता आनी हें सहज जावन आसा पुरा जनालांत हो दोश आसा खंडिताची जाल्यार आमी निज कोण आसा ती आनी आमी भायल्यान कशी आमगे सेल्फाक प्रकट करता ती ताची डिस्टन्स आमी चिके उणी करचे ट्राय केल्यार ते आमी रायट डायरेक्शनार आसा ती म्हूण पळयत सो ते डिफरन्स आसतल्यांची कसं हिपोक्रसी आमगे पुरा जनाल भितर आसा की आमी भितर मनान कसं की आसा दाखोवचे आमी विंगड कसं की जाल्यारीची आमी ते उणी करचे ट्राय करचे डायरेक्शनांत गेल्यार ते खंडिताची ते आमी चांग रुपार मुखार स्थिता आसा ती म्हूण आनी देवालय देखून कसं निपोजे शत्वे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृती ज्ञान अपोहनम च पुरा कोतच देवाक आमगेल्यान तू कसं दोश आसा कसं ना आसा सो आमी केन्ना फोकस करता देवाल सेव करचें तूं ते खंडिताची रायट डायरेक्शनाची म्हूण पळयत आमगेल्यान तूं पुरा प्रकाराचे दोश आसा कसने एक आमगेल्यान तूं गुण ना चांग म्हणून रामानुजाचार्यान सांगिल्लें आसा
की आम्ही पुरा दोषान पूर्ण दोषानंत आम्ही भोर नसते. रामानुजाचार्यांनी सांगचे देव कसं ना अनंत गुण संपन्न. ताकाचे आमी त्या एक नम्रता भावना न केन्ना देवाला एक वत्ता ती की देवा म्हगेले भितर पुरा रुपार दोष आसा जाल्यार तूं अनंत गुण संपन्न न्हू रे देवा. त्या एक नम्रतेन केल्यार आनी आमकां दिसुका हृदयपूर्वक आमकां एक देवाले देव आमकां जावका म्हूण आनी देवाक ते कळकळीन प्रार्थना करून आमी मुखार सरता ती. तेन्ना हनुमंतू हांगा ह्या समयार देवाला क्षमापण मागता की कसं ताणें चूक केलेलं आसल्यार आनी मागीर सांगता की सुग्रीवाल विशय सांगता ताका. आनी लक्ष्मण कुशेर सांगता आमी सुग्रीवाक सोदिता आशिल्लीं ती जाल्यार की आमकां मुखार सून हें सीता सोदुच्या खातीर सहाय जावका म्हूण. तेन्ना हनुमंताक भारी खुशी जाता आनी हनुमंतू आपास रूप चेंज करून व्हड जाता आनी दोगां जाणां सांगता की पर्वता वयर वचचे आसा मस्त टायम लागतले हांव तुमकां घेवन वता म्हूण. आनी रामाक आनी लक्ष्मणाक पळयत हनुमंताल सेवा आंगा दोकून सूर जाता व्हड रुपारी रामाक आनी लक्ष्मणाक दोग जाणां तो खांद्यार बसयता आनी मुखार सून त्या पर्वता वयर घेवन वता म्हूण सांगचे आसा. आनी मुखार थंय सुग्रीवान आनी रामाले तांणी पुराच्यान मेळचे आसा. आनी अंता आनीक एक विशय आमी पळयत म्हळ्यार सुग्रीवाकय रामाल दर्शन कशें जालें हनुमंताल निमित्त म्हूण. तशींच आमगेल जिवनांत आमकां देवाल विशय कळका देवाले आशीर्वाद जावका तेन्ना कोणी भक्ताल सहाय असल्यार आमकां देवाले आशीर्वाद प्राप्त जावचे साध्य आसा. सो हो एक विशय आमी पळयता. सो सुग्रीवाक तें लक्षण आसा आनी मुखारसून आमी नेक्स्ट सेशनान तो हनुमंताल्या विशय उलोवया आनी तागेले ते हनुमंत प्रभाव हे रामायण सुंदरकांडाचे विशय. सो हांगार वयता 7:50 जालेले आसा. तुमगेले कसं कॉमेंट कसं असल्यार तुमी शेअर करूं हांव खाली एक 2 मिनिट्सा खातीर रिकॅप करता आमी आज कसं डिस्कस केलेलें. सो आमी फर्स्ट हनुमंताल प्रार्थना करून हें सेशन स्टार्ट केलेलें. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मकं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शिरसा. मागीर मुखार आमी डिस्कस केलें की कशी राम पुरा कडेन ते मुखार सून त्या सीता अपहरण जातरी सोदिता 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 मुखार येता ते कशी कबंद राक्षसा मारतरी विश्वासू गंधर्वान सांगिल्लें तूं सुग्रीवा वचून मेळका ऋष्यमुख पर्वत पंपा सरोवराला की थंय वचका आनी थंय राम वचून सोदिता जाल्यार खंय ताका रामाक दिसना सुग्रीवाक तो भार्येक देव दुख्खारी रोडूसूर करता म्हूण तो विशय पळयलो. मागीर आमी हो एक विशय पळयलो कशी सुग्रीवाक भंय करता फुडले तो निप्पोन बशिल्लो ऋषिमुख पर्वतारी वाली दोखून जाल्यार ताका हें भंय करता हें दोग जण कोण युवराज आसा ती म्हूण. ते आमी ह्या पॉयंट डिस्कस केले तेन्ना की आमगेले मनांत कशें आसा आमगेले बिलीफ कशें आसा त्या लेकार आमकां हें म्हणटात पळय आमी पुरा दिसता म्हूण. सुग्रीवाक एक मनांत तागेले ह्यांची घुंत आशिल्लें वालीच भंय ताका ताका खंय जाल्यार ताका भिवचें कारण जाता म्हणून तें आमी पळयलेलें. आनी मागीर तांगेले भितर उलोवन जातरी जांबवंत सुग्रीव हनुमंत तांणी अशी डिसायड करता ती की हनुमंतान मुखारसून वचून प्रयत्न करतात आनी कोण म्हूण ते सोदून काडचे खातीर आमी हो विशय पळयलें की वाल्मिकी मुनीन बरयलां की हनुमंतान एक कार्य दितलें सुग्रीवान की रामा सोदुका राम कोण तांणी म्हूण. सो आमी हो विशय पळयलेलें आनी हांगा देखून हनुमंत प्रभाव म्हळ्यार रामायणार आनी देखून हनुमंतालोची व्हड एक विशय तागेले भक्तीचे प्रदर्शन आसा हांगा देखून तो एक विशय पळयलो. नेक्स्ट आमी एक पॉयंट पळयलें कशें हनुमंत ब्राह्मण जावन येता सुरे पंचाक देवाल दर्शन जाता आनी कशें हनुमंतू तें एक म्हणटात पळय हुशेरी रामाक पळोवन हांव हनुमंतू म्हणून जाल्यार ब्राह्मण रुपार आसा जाल्यार ते चांग रुपार उलयता म्हूण. आनी रामाक भारी खूश जाता आमी जस्ट पळयलें की राम इतलो दुख्खार आशिल्लो जाल्यार हनुमंताल उत्तर इतलें चंद आशिल्लें की रामाक खुशी जाता तें आयकून म्हणून. आनी राम बिलकूल इंटरप्ट करना हनुमंतान उलयताना पुरा चंद रुपार आयकून घेता तो विशय पळयलो. मागीर हनुमंताल उलोवन जातरी रामाक भार एक म्हणटा पळय संतोष जाता दुख्खांत. आमी विशय पळयले की हनुमंताल ते अनुद्वेग करम वाक्य मागीर उल्लेख आसा की राम लक्ष्मणा सांगता की हनुमंताल विशय कसं पुराण जाल्यार की आमी सांगिल्लें की रामूची वाक्मी श्रीमान म्हळ्यार रामाल उतरां किंवा चंद उतर ना जाल्यार राम दिसता मेगेल्या उतरां किंवा चंद उतर हें हनुमंतालें म्हूण.
आनी म्हाका विवर्सून राम आनी लक्ष्मणा सांगचे आसा की खंयची खंयची सामवेद यजुर्वेद हे पुरा नमुन्या वेद हाका गोत्तशिलो मनुष्य व्याकरण आनी तागेले धारण शक्ती पळयल्यार हे पुरा पळयल्यार राम आनी लक्ष्मणा सांगचे आसो विशेष रुपार हागेले कला असे हनुमंताल्या म्हूण आनी त्या रुपार मागीर हनुमंताक वगळचित राम म्हूण सांगचे आसा न किंच अपशब्दवित्तम म्हूण प्रिसाइज आसा गेलें उल्लोच विषय बॉडी लँग्वेज पुरा म्हूण सो त्या रुपार सांगता आनी मागीर लक्ष्मण रामाल विशय सांगता ताका आनी तेन्ना हनुमंताक म्हणटात पळय पुरा रुपार हनुमंत तूं मेल्ट जावन वता म्हूण सांगयता की ताका त्या ब्रह्माल आशीर्वाद आशिल्लोची की केन्ना तूं तुगेले पुजनीय देवा भेटतलो तेन्ना तूं म्हणटात पळय तुगेले हड्ड करगले म्हणके तुका ती भावन येतली म्हूण आनी हनुमंताक कळटा की होच मेगेल पुजनीय राम कोणाल सगळ्या चरण कमला शरण घेवन मेगेल जीवन आगेल खातीर म्हूण हनुमंताल ती भावना त्या प्रकट जाता ह्या परिस्थितीर म्हूण आमी तो एक विशय डिस्कस केले आनी आमी एक लास्टार एक पॉयंट डिस्कस केले की आयडेंटिटी राम सांगता हनुमंतान गेले तेन्ना की हांव म्हगेली आयडेंटिटी हांव राम म्हूण तुका कळचें असो न्ही जाल्यार की तूं म्हाका तुगेली आयडेंटिटी दाखयली आशिल्लो सो सिद्धांतीक रुपारी आमी हे एक विशय डिस्कस केले की आमकां आमगेली रियल आयडेंटिटी देवाल देखून लिपोवचें जायना आमगेले पुरा जनांत थोडी ती हिपोक्रेसी आसता पळय त्या एक पॉयंट डिस्कस केलें की आमगेले मनांत कसं आसता आमी भायल्यान कसं दाखयता ती जाल्यार ते डिस्टन्स उणी करचे प्रयत्न करचे डायरेक्शनांत आमी आसल्यार आमी रायट डायरेक्शनार आसा ती पूण ते आमी पळयत सो तो अनंत गुण आमगेले लास्ट पॉयंट हांवें डिस्कस केलें की आमगेले आमी पूर्ण रुपार दोश आसा ती जाल्यार देव अनंत गुण संपन्न सो त्या प्रकार मागीर हनुमंतू खुशेरी रामाक आनी लक्ष्मणाक मागीर खांद्यार बसून सुग्रीवा भेटच्याक घेवप सो आमी आयचे सेशन हांगार पळयला तुमगेले कसं नाही कॉमेंट कसं नाही आसतली आज शेअर करूया तर तुमकां अनम्यूट करून सांगता जाल्यार सांगू नलिनी म्हाकाशी स्मिता नायक हांक पुरा जनाक धन्यवाद करता तुमगे कॉमेंट्सा खातीर विंगड कोणाक कसं शेअर करपा जाल्यार करूया वेणी माधव प्रभू धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. पैरेकलेन एक अंत प्रवचन अंत सांगिले आम्ही खंयचे एक कार्य करता जाल्यार प्रथम जावन विनायकाला हे करतात न्ही गणपतीले पूजन करता न्ही गणपती भजन गणपतीला पूजन करतात न्ही जाल्यार तांणी म्हण सांगले गणपती की पहिले ओम ओम हनुमंत ओम म्हळ्यार हनुमंत ओम गणेशाय नमः म्हणटाची ओम शिवाय नमः ताचे खातीर ಒಟ್ಟು देवाकिंत प्रथम पूजन ओमाक जाता ओम म्हळ्यार हनुमंत म्हणटाचे वय ते ओम म्हळ्यार प्रणव मंत्र भगवद्गीतेन तू देवान सांगचे आसा की प्रणव मंत्र म्हणजे ओमाक आणि देवान भगवद्गीतेन कृष्णान सांगचे आसा की शब्दा रुपारी हांव ओम सो ओम म्हळ्यार देवालें प्रतीक ते हनुमंतची म्हणटा न्ही देखून म्हाका कन्फ्युजन ते गणपत ओम म्हळ्यार देवूची भगवद्गीतेन तू कृष्णान स्पश्ट रुपार सांगचे आसा ते कळ्ळें म्हाका जाल्यार हनुमंतूची म्हण त्याची एक नाव हे सांगले की ना हनुमंत देवची ओम म्हणटा न्ही ते बीन कन्फ्युजन एक पुराणात एक टाईप सांगतात न्ही कळना ते आमकां आमी भक्तिशास्त्राचे खंयचे रुपार ते सहज रुपार आमकां ते कळलेलें आसा भगवद्गीतेन वाल्मिकीन सांगिल्लें त्या लेकार आमी गेल्यार खंडीत आमी म्हणटात पळय आमगेलें तें अंडरस्टँडींग करेक्ट आसतलें अशी थँक्यू 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 हरे कृष्ण प्रभुजी. हा सांगा म्हाका एक डाऊट कसं जालें तें आतां तीन म्हणलें की हनुमंत म्हळ्यार तो ओम म्हळ्यार हनुमंत म्हणून ते न्ही तर हांव म्हणजे ते भगवद्गीतान तो कृष्णान विश्वरूप दाखयला त्या विश्वरूपान तो हनुमंतो आणि पुरा देव तांगे ते कृष्णालांतू आसा म्हणून मिगिलांतू आसा म्हणून ते विश्वरूप दाखयलेलें आसा म्हळ्यार प्रत्येक हे ते देवाकच रिप्रेझेंट करता म्हणून अशें न्ही न्ही ते मिनींग सो ते विश्वरूपाचे कॉन्टेक्स्ट अशें आसा
की ते अर्जुनान प्रार्थना करचे आसा की देवाला ते रूप पळोवका म्हणून, आणि देव ते दाखयत. म्हळ्यार देवान सांगचे आसा की सृश्टीन तूं आशिल्ले कसले पुरा विषय असो ते पुरा तागेले भितरी आसा, तागेले त्या देवान प्रदर्शन दाखोवचें आसा. सो खंयचेय देवी देवता खंयच्याय रुपारी प्रकृती कसले आसा त्या वय मेगेल रुपारी ते मेगेले ते एक अंग मेगेले अंश म्हणून त्या वय देवान ते प्रदर्शन करचे आसा. सो त्या लेखारी पुरा कसन कसन आसा तो विषय पुरा ते विश्वरूपान दिसता. वय भितर हरे कृष्ण धन्यवाद. हरे धन्यवाद. धन्यवाद विश्वंभर प्रभू. हरे कृष्ण. थँक्यू. आणि कोणाक कसन शेअर करू का की नेक्स्ट टाइम आम्ही ह्या पाच हनुमंताल्या विषयी नेक्स्ट सेशन आपण हरे कृष्ण प्रभुजी एक उलयचे हरे ಸ್ವಲ್ಪ कृष्ण. हा सांगया ती. हरे कृष्ण प्रभुजी हांव लोकेश शणे उलयता हा नमस्कार लोकेश मॅम. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण नमस्कार नमस्कार. प्रभुजी हांव तुमगेले लास्ट विकाचे क्लास ಸ್ವಲ್ಪ रिव्यू करता आशिल्लो पळयता आशिल्लो. हा हा तांत म्हाका एक पॉइंट मस्त टचिंग जाल्लें कशें म्हळ्यार ते विभीषणाक इंद्रजितन हें करताना रावणान उतर बसताना ते विभीषणाले ते फिलिंग्स आसा पळय तुमी ते एक्सप्लेन वय केलेले भारी लागलें प्रभुजी. ते आमकां कशें म्हळ्यार आमगेले मस्त आमगे लायफान कशें मस्त आमकां एग्जाम्पल्स मेळटा आमगे लायफान जाता तशी. मस्त पडी कसं जाता म्हळ्यार आमी एक एक पडी विभीषणाल प्लेस आसताची आमी एक एक पडी रावणा प्लेसान आसताची. आतां आज आमी विभीषण प्लेस आसल्यार येदूस आमी रावणा प्लेस आसा पुरो. तशें तुम्ही ते एक्सप्लेन केलेले ते आमकां नेक्स्ट टाइम कशी प्रिपेर जावन आसूं काय म्हणून ते मस्त एक इनसाइट मेळ्ळें प्रभुजी. थँक्यू मस्त थँक्स. हरे कृष्ण. थँक्यू शेअर केलेले खातीर लोकेश मॅम. वय म्हळ्यार आमी एक एक पंत आमकां आमी चुकून पडटात हाचेर विशय ते आमी ते आमगेले वातावरण सेन्सिटिव्ह नासी कोणाल फिलिंग्स आमी हर्ट करता ती गोत तसून गोत नासी जाकून ते आमी चिके आनीके सेन्सिटिव्ह जाल्यार आनीके लायक म्हणून ते आमी एक शिकयतात. वय प्रभू ते लायक एक टीचिंग जालें. वय थँक्यू लोकेश. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणा कसं शेअर करशात धन्यवाद आशा आमी. सो नेक्स्ट संडे आम्ही कंटिन्यू करूया 8 घंटे सर 3 पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम मिळणे आम्ही रामायणाविषयी डिस्कस करू. हरे कृष्ण श्यामला माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जरा ओम चढवता ईश्वर घालचे ना ओम म्हळ्यार ओम म्हळ्यार ते प्रणव मंत्र ते खंयचे एक विषयारी हा खंयचे एक विषयारी खंयचे एक देवाक कसं नाही करता म्हळ्यार ते ओम म्हणून ते प्रणव मंत्र ते ताचे मुखार सुन घाल्यार ते देवाक अर्पण जाता त्या प्रकाराची ओम म्हळ्यार देवोची म्हणून सका ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो शिवाय खंयचे ते ओम मुखार घालून ते देवाला एक प्राधान्य तांचो एक आमी क्रिएट करतात मग. वे वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणतात खंयचे एक म्हणतात ते ओम म्हणून येत खंयचे शिवाय चला ओम नमः शिवाय म्हणजे खंयच्या विषयारी ओम म्हणताय आमी त्या देवाला नाव घेऊन ते स्टार्ट करूत तशी. कृष्णा सगळे हरे कृष्णा तशी पुरा हरे हरे म्हणाले चढ यूज करतात हांका ईश्वराक सगळे ओम सगळे यूज करतात तशी रितीर एक या करचे आसता ध्यान करता जो आम्ही प्रार्थना करताना तशी नेमगेलेला. विंगड विंगड मंत्र ताचे ते एक प्राधान्य असतं ते खंयचे समयार म्हळ्यार कसं कसं म्हणून जाल्यार ओम ते पळय एक प्रकार ते एक मूल ते प्रणव मंत्र मस्त सकट मंत्रांत गायत्री वय आमी पळयत ओमान सूर जाता म्हणून पळयत होड एक विषय तो ओमाचो खंयचे एक मंत्र म्हणटा पळय ते ओम म्हणून स्टार्ट करून ते एक स्टार्ट करचे हरी ओम तत्सत म्हणून मागीर तशी म्हणतात. करेक्ट. मस्त मस्त मंत्रांत आमी पळयत ओम म्हणून भाग असता एक देवाले एक फीचर ते ओम. जाल्यार एक्झॅक्ट मिनींग कसं ओम म्हणल्यार
ओम त्यामान सांगचे असं की त्या शब्दाच प्रतीक म्हणून शब्द देवा लावतार शब्दा रुपार ओम तशें एक प्रकार. हरे कृष्णा चांग जालें संतोष जालें आयचे बेस्ट जाली सेशन लायक हरे जालें कृष्ण. सुमार थँक्यू. हे केलं सांगेलें तुम्ही बारीक खुश जालें हरे कृष्ण. हरे धन्यवाद. कृष्ण संतोष जालें लायक जालें थँक्यू थँक्यू. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मनोज हरे हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट संडे आम्ही कंटिन्यू करूया. धन्यवाद. पुनरपि तुम्ही किंचित रूपार सेवा करता असेल बाकी तिथं असेल नेक्स्ट संडे हरे कृष्ण.